नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विधानसभेचें अधिवेशन जालें आनी एक म्हत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले, पण ज्या गंभीरतायेन चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली काय कितें, आनी ज्या ताकदीन विरोधकांनी ओपोजिशनान सरकाराक कातरीक धरपा जाय आशिल्ले ते धरले काय कितें. कारण अल्टिमेटली जेन्ना विधानसभेचें एक सेशन जाता तेन्ना राज्यांतल्या सगळ्या प्रश्नांचो उहापोह थंय जावचो आनी एक दिशा मेळची आनी विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरचे इतली माफक अपेक्षा जनतेची आसता. ती पुराय जाली काय कितें ह्या विशयाचेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त आमचे पयले जांचे डेफिनेटली ह्या विधानसभेतले परफॉर्मन्स तांच्या बाकीच्या सहकार्या परस खूब बरे आशिल्ले ते काँग्रेसीचे आमदार दयानंद बाब सोपटे. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर उपसभापती, पण जे उबे रावतगीर बीजेपीकच खूब फावटी भंय दिसताली ते मायकल बाब लोबो. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आणि गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर, जाणी हें अधिवेशन कवर केलां. आणि चवथी आसात म्हणजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे वायस प्रेसिडेंट आणि फुडारी दुर्गादास कामत. किशोर, सुरवात तुजे वयल्यान करता. कितें दिसता, विशय खूब आयले. फॉर्मेलीन आयलो, मागीर TCPची म्हत्वाची अमेंडमेंट आयली, TDRची अमेंडमेंट आयली, मोपाची ऑथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली आनी लास्ट दीस मायनिंगाची चर्चा जाली. न्याय मेळ्ळो विशयांक? सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तू म्हटल्या प्रमाणे खूप विषय येयले, पण ते खूप विषय येयले आणि कसे गेले हे कोणाक कळकूच ना. ते येयले म्हणून जर कळटले असले गेले तेंच्यांनी अपोजिशनान त्या पद्दतीन काम करूंक जाय आसलें जाल्यार ते कळटले असले हे विषय येयले म्हणून. खुबशे विषय येवन गेले ते आता लोकांक कळटा म्हणसर हें जातलें. कारण अपोजिशन पार्टीची घटनात्मक जबाबदारी अशी की सरकार जे निर्णय घेता ते निर्णय लोकांच्या बऱ्या खातीर काय लोकांच्या वायटा खातीर हें दाखोवन दिवपाचें काम आनी ताका दिशा दिवपाचें काम हें अपोजिशनान करपाचें आसता. तें अपोजिशना कडल्यान जावंक ना. हें सारकें फर्स्ट. हें सेकंडली, अपोजिशनान ज्या पद्दतीन सुरवातीक एक स्ट्रॅटर्जी केल्ली की फर्स्ट टायम आमी सामकें सरकाराक सामकें ह्या फावटी लॉक करतले, तेतून चीफ मिनिस्टर सीख असल्या कारणान आमकां आयतेच रान मोकळें मेळ्ळा अशा पद्दतीन तेंच्यांनी जो आव हाडलेलो तो आवूय तेंचो ह्या फावटी दिसोंक ना. खंयच्या विशयाचो अभ्यास करप हेंय दिसोंक ना. कांय मोजक्या आमदारांचे परफॉर्मन्स दिसले, पूण मोजक्या आमदारांचे इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्सान अपोजिशन स्टँड जायना. अपोजिशनाक कलेक्टीव परफॉर्मन्स करचें पडटा. कारण अपोजिशनान कलेक्टीव परफॉर्मन्स करीत गेल्यारूच सरकारचें यश किंवा अपयश हें लोकां समोर वयता. म्हाका दिसता काँग्रेस टोटल फेलियर एज अ अपोजिशन लिडर इन दीस असेंब्ली. आनी तेतून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कित्या खातीर हेचेरूय हांवें विचार केलो तर काँग्रेसीक अजुनूय दिसता 1.5 वर्सां जावनूय की खंय तरी कोण तरी त्या सायडींतले आमच्या सायडीन येतले आनी आमचें सरकार जातलें. लोकांची अपेक्षा आसता. लोकांची अपेक्षा केन्ना आसता? दोन गजालीक लागून आसता. पयली गजाल, ज्वलंत इशू राज्यां भितर आसात ते इशू तितली ताकदीन झगडप विधानसभे भितर म्हत्वाचें आसता. लोकांक दिसता की ओपोजिशनान तो आवाज जावचो. दुसरो आसता जी विधेयकां येतात, बिल्स येतात, ती जेन्ना बिल्स येतात आनी अशी कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स येतात तेन्ना ताजेर सविस्तर अभ्यासपूर्ण चर्चा जावची. तातूंत बजेट पास जालां ह्या अधिवेशना भितर, लोकांचो पयशाचो विनियोग कसो जाता हाजेर सविस्तर चर्चा जातली. आनी गोंय हें अशें एक राज्य ज्या राज्या भितर आमी अधिवेशन लायव्ह दाखयतात. सो दर घरा भितर दर एकलो मनीस आपल्या आमदाराचो आनी मंत्र्याचो परफॉर्मन्स पळयता. अशी परिस्थिती भितर तुमचो पक्ष फाटी कित्याक पडटा? कारण आमचो ओपोजिशन लिडर आसा बाबू कवळेकर, हाचे करून सिनियर खूपच आसात. कदाचित हांव म्हणू शकता स्ट्रेट वे की खंय तरी सिनियर मोस्ट जे आसात हांचे मनाची भावना आसूं शकता की बाबा हेची सजेशन आमी कितें घेवप, हे एक कारण असू शकता. पण ते सिनियरांचो तरी परफॉर्मन्स दिसपाक जाय न्ही. एक गोष्ट आसता, ताजे आयकनाकात, स्वता तरी परफॉर्मन्स करात. बरोबर. पण एक गोष्ट आसपाक जाय आसली, ओपोजिशन इज ओपोजिशन. तुम्ही म्हटले, किशोर बाबान म्हटले की कितलीशीच इश्यू विधानसभेन आयले, पण हांवूय मान्य करता ज्या पद्दतीन विरोधाक भुमिका आसपाक जाय आसली, विरोध जावपाक जाय आसलो प्रत्येक गोश्टीचेर, तो जालो ना. ना, हांव कित्याक म्हणटा सुप्रियो, आनीक दुर्गादासाक विचारता, कारण हें सरकार स्थापन जाय सन म्हाका दिसता हें 12 दिसांचें जरी अधिवेशन जालें तरी हें सगळ्यांत म्हत्वाचें अधिवेशन अशी विधेयकां, बिल्स ह्या अधिवेशना भितर आयलीं, विशय आयले, सुरवात जालो फॉर्मेलिना वयल्यान. अशी परिस्थिती भितर, कारण तुमची मेजर अमेंडमेंट्स येवपा आशिल्ल्यो, युअर मिनिस्टर वॉज लॉबिंग व्हेरी हार्ड फॉर इट.
एक दबाव आशिल्लो की ओपोजिशना कडच्यान एक विरोध जावपाक शकता, एक लोकांच्या मुखार वेगळें चित्र चुकीचें चित्र वचपाक शकता, हो एक दबाव आशिल्लो. पयलीं म्हणल्यार आज तुजे डिबेटीचो जो टॉपीक आसा की परफॉर्मन्स ऑफ ओपोजिशन इन असेंब्ली हो अत्यंत चुकीचो आसा. कारण थंय ओपोजिशनूच नासलें आनी परफॉर्मन्स आनी खंयचे. सेकंड तुवें म्हणलें की आमच्या लिडराक खंय ना खंय दबाव आसलो. दबाव खंयच नासलो. दबाव आमकां कित्याक आसपाक जाय? आमी रुलिंगेन आसात. तांच्यांनी एकवट रावन तांच्यांनी परफॉर्म करपाक जाय. तांचे कडेन जर करेज, कमिटमेंट आनी कन्विक्शन जर आसलें जाल्यार ते परफॉर्म करता आसले. सो हातून एक स्पश्ट जाता की तांच्या भितर युनिटी ना. जो आमदार आपल्याक जाय ते उलयता. जशें आदल्या टायपार जाताले बाब विजय सरदेसाय जे इंडिपेंडंट आमदार आशिल्ले, बाब रोहन खंवटे म्हणत, त्या वेळाचे माजी आमदार नरेश सावळ, रेजिनाल्ड आनी थोडे कांय काँग्रेस आमदारांक घेवन आपले पयले दिसा घरा कडेन बसतालो आनी फ्लोर मॅनेजमेंट आमी करताले. ते आज खंय ना दिसना. सो इट लुक्स लायक इट्स अ लिडरलेस ओपोजिशन. हांव गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीन वचोन बसप जेन्ना आमदार नासलो, झेडपी मेंबर नासलो, काय नासलो, की म्हाका जे विशय आदी काडटाले, आमचो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा, आमचो सालिगांवचो आमदार, आमी तेजे खातीर काड्डां वांडटाले घरा वचून, म्हणजे ताका निवडून हाडप म्हणून, म्हणजे तेजे कितें आसत प्रोग्राम आमी करप. तेजे उपरांत आय यूज टू फॉलो लुइजीन फलेरो ऑल्सो. The leader whom I liked the most was Manohar Parrikar, because the way he, whatever issue was touching the Goans, like it is to hurt the Goans, it was against the interest of the Goans, तो विषय घेतालो आपूण असेंब्लीन घेतालो, असेंब्ली भायरूय घेतालो, and he used to touch the hearts of the people of Goa with that issue, की हो इश्यू आपूण सोडोवन तुमकां दितलो, हो आपूण प्रयत्न करता सोडोवपाक, पूण रुलींग पार्टी जी आहा तेंच्यांनी ते करूंक सोदिना हें तुमचें काम, हो ते ह्या विशयाचेर अगेन्स्ट आहा. आय एम फॉर यॉल, हांव लोकां खातीर आहा. वो आय यूज टू स्टडी हिम इन द असेंब्ली. हांव बसून बसतालो आनी तेजें प्रत्येक भाशण आयकतालो. तो एक वर उलयतालो एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम 2007 to 12. हांव एकूय अशें असेंब्ली चुकोवंक ना हांवें. ज्युनियर राणे वेन ही वॉज लास्ट टायम इन द ऑपोजिशन, हेल्थाचेर ताणें बरे इश्यू घेतले 2007 ते 12. हू हॅज टेकन अप गुड इश्यूज, वी हॅव टू गिव देम दॅट ड्यू रिस्पेक्ट अँड क्रेडीट. विजय सरदेसाय लास्ट 7 to 12, रोहन खंवटे टेकन अप गुड इश्यूज, इवन आय टूक अप इश्यूज. बट द क्वॉलिटी आमदार जिखोन येयले, आमदाराचे पयले कितें आसपाक जाय की आपूण आमदार गोंयचो, कॉन्स्टिट्युएन्सी आहात, बट आय एम MLA ऑफ गोवा. सो आय हॅव टू स्टडी द इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. लोकांचे इश्यू आपण स्टडी करप आनी ते असेंब्लीन घालप इन द वे ऑफ कॉशन. हांवें गोंयान इतलो कचरो आहलो, मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो आनी सांगलें की आपूण कचऱ्याचेर हे हाडटलो म्हणून सोल्युशन हाडटलो. 2012 ते 13 एक वर्स तेणें कांयच करूंक ना. हांवें एक वर्स कितले क्वेश्चन घातल्या ते पळय, हांवें 1000 क्वेश्चन घातल्या. हाव वील यू प्रिवेंट कावज इटींग प्लास्टीक? How do you, in the offices of secretariat, how do you segregate plastic and paper waste and all? Where do you dispose your plastic? तुम्ही म्हणता की स्वतःच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर सरून गोंयचो विचार करपाची जी नदर जाय. हांवें क्वेश्चन इतले घातले प्लास्टिकाचेर, म्हणजे प्लास्टीक आख्खे गोंयभर प्लास्टीक दिसतालें आमकां. तेजेर तोडको हाडपा खातीर हांवें गार्बेज सोल्युशन तूं कशें हाडटले तेजेर वेगवेगळे डिपार्टमेंटांनी हांवें क्वेश्चन घातले आनी ते खातीर तो प्लांट येयलो. म्हाका एक गजाल आसा सुप्रिया सांगात, ते तुमचेर उलयले. नाव लेट्स कम टू रुलींग. एक ओपोजिशन आमदार म्हणून आनी अनुभवी आमदार म्हणून तुमकां जी उत्तरां मेळ्ळी किंवा उत्तरां दिली किंवा कांय घडये सामकी अत्यंत प्रभावी ओपोजिशन जालें नासतलें, पण जे इश्यूज तुमी रेज केले ताजेर ज्यो जापो तुमकां मेळ्ळ्यो, व्हेरी सॅटिस्फायड? नॉट एट ऑल. कित्याक लागून? हे पळयात, जेन्ना रुलिंगान असतात, रुलिंगान मिनिस्टर असतात, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे असतात, त्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर असतात. आमी क्वेश्चन घालप. तुम्ही नोट केलं आसतलें, म्हाका एक पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाची टोटल जी कितें भानगडी आहात त्यो काडपाक जाय. बट फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन, पयलीं सुद्दां म्हाका जितलें इन्फॉर्मेशन जाय पळय हे सगळे क्वेश्चन घातले. कारण उलयतना एविडन्स आसा इम्पॉर्टंट. बरोबर. ते मेळटकच हांवें
चान्स पडलो म्हाका इश्यू रेज केलो. पण एक तुमकां सांगता, म्हाका अशें कळून येयला, जे हांव ओपनली सांगता, की काही मिनिस्टर आनी तांचे बरोबर आसले तेंचे ऑफिसर, हे ऑफिसर मिनिस्टराक मिसगायड करतात, टेकन फॉर ग्रांटेड, खरी उत्तरांच दिनात. तेन्ना कळटा ते मिनिस्टर जे आसात हे दे आर नॉट दॅट मच सिरियस अबाउट हीच डिपार्टमेंट. सिरियस जर असले जाल्यार ते ऑफिसर मिनिस्टराक भिवपाक जाय आसले आनी करेक्ट आन्सर कितें आसा पळय ते मेळटा आसले. ते खुबशीं डिपार्टमेंटांनी आन्सर इतली फेक आन्सर. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसराची हांवें क्वेश्चन घातलो, पर्टिक्युलर इन तालुका नंबर ऑफ सॉ मिल्स. बरें, ड्युरींग 15 months लिगल पासीस कितले इश्यू केले, नंबर ऑफ पासीस इश्यूड इन 15 months. बरें, पासीस इश्यू केल्ले गाडयो खंयचे म्हणजे ते लाकूड खंयच्या ट्रान्सपोर्ट म्हणजे व्हेकल नंबर. तुमी अजब जातले, ऑफिसर इतले निग्लिजिबल म्हणटा तशें की रजिस्ट्रेशन नंबर असो वचपाक जाय की GA11 हांगा कितें मेळपाक जाय 07 00 मागीर करेक्ट. इतलेंच न्हय, इतलेंच थारोवना, ज्यो नंबर दिले ते जेन्ना चॅक केले जाल्यार मारुती इस्टीम सुद्दां त्याचे सुद्दां नंबर, एक धाकटी सेलाक गाडी आसता पळय ताचो नंबर. म्हणून हांवें थंय आनी मागीर सभापती म्हणपाक लागलो कदाचित बारीक कुडके करून मारुती इस्टिमेट व्हरता आसतले. म्हणजे इतले अशे खूब आहात, खुबशे आसात. हो मुद्दो महत्वाचो. आनी तुका एक आसा की तुमी जेन्ना रुलिंगा आसतात, तुमी जेन्ना कॅबिनेटाक भितर गेले, तुमी सरळ सांगले की दीस इज अ यंग कॅबिनेट, दीस इज अ परफॉर्मिंग कॅबिनेट आनी दीस इज अ कॅबिनेट विथ अ फ्रेश पर्स्पेक्टीव म्हण. पण त्या फ्रेश पर्स्पेक्टिवाच्या कॅबिनेटा कडच्यान ह्यो चुको आमकां कमी जाल्ले दिसना. जेन्ना तुमचो लिडर ओपोजिशना आशिल्लो तेन्ना तो उबो रावन त्यो चूक दाखयतालो की ऑफिसरांनी ही चूक केल्या म्हण. आज काँग्रेसचे आमदार आसात तेय उबो रावन दाखयतात की ह्यो चुको केल्यात म्हण. सो तुमी इतली यंग डायनॅमीक मिनिस्टर हाडून तुमी प्रशासना भितर कितें बदल केलो? हे चुकीचें तुजें. हय, म्हाका दिसता सोपटे बाबान एकट्यान वैयक्तीक लेवलार एक मातशें कितें केलां ह्या सेशनाक कितलेशेच इन्स्टन्सीस जाल्यात, ह्या सेशनाक कितलेशेच इन्स्टन्सीस जाल्यात. इन्स्टन्सीस जाल्यात. कदाचित ऑफिसर्स मिसगायड करता आसतले, वैयक्तीक नाहीये. पूण In हे general. थंय हाडून बोवाळ करप, ओपोजिशनाचो परफॉर्मन्स बोवाळ करप, चुको कित्याक करतात तुम्ही? चुको तुम्ही करतात, आम्ही चुको जर करतात, जाल्यो, आम्ही चुको करतले, तुम्ही बोवाळ करात. चुको जर जाल्यो, इट इज द ओपोजिशन्स परफॉर्मन्स तें बरोबर आहा. आज तू क्वेश्चना पळय, हांव क्वेश्चना मुद्दाम काडून हाडला. सी द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन्स, जस्ट कॉपी पेस्ट. I went through all the full questions yesterday. Just copy paste of previous sessions when we were in opposition. आज काँग्रेसीकडे 17 आमदार आसा, एकट्यान 24 वरांन उडी मारली आनी तो आमचे बरोबर आयलो. आज 16 आसा, आज 16चे कितले काँग्रेसी बरोबर आसात? कदाच पेट तिसवाडी ते सालसेट ते काणकोण कितले आमदार काँग्रेसी बरोबर आसात? तुम्ही चूक कित्याक करतात? आणि तांकां- कदाचित ऑफिसरां कडल्यान चुको जाता आसतल्यो, विधानसभेक चुको जावपाक- रेक्टिफाय करपाचें काम हे ओपोजिशनाचे. बोवाळ करपाक जाय, कित्याक करनात? आमदार खंय, एकवट खंय? हो न्याय तुका कसो दिसता? वेर देर इज डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन असल्यार. म्हाका याद जाता मुख्यमंत्री जेन्ना ओपोजिशन आसताले, बारीकाचे बारीक सारके हे करून ओपोजिशन आसतना धारेर धरताले. ना ते सगळे बरोबर आहा, पण ते धारेर धरिल्ले इश्यूज आज खंयच पाविल्ले आमकां दिसनात. हे एक्सप्लेनेशन जे आसा, चूक जाता जाल्यार तुमी बोवाळ करा, तुमी बोवाळ करनात, हो तुमची चूक. एक्सप्लेनेशन म्हणजे जे एग्रेशन अपोजिशनाकडे जाय आसलें ते एग्रेशन आयज रुलिंगा कडेन आसा. हे एग्रेशन आनी हे एग्रेशन इतलें तेंचें जालां रुलिंगाचें की ऑपोजिशनूय भितर दिसना आनी लोकांकूय भितर कांय उत्तरां मेळना. म्हणजे आपली खंयचीच गोश्ट चूक सुद्दां आसली जाल्यार ती फोर्सान सांगप आनी तुका चान्सूच दिवप ना. आतां फर्स्ट एक गजाल म्हणजे जेन्ना मायकल बाबान जशें सांगलें, आमी जेन्ना जर्नलिजमान येयले तेन्ना आमच्या समोर म्हणटा तो किंग म्हणटात तसो म्हणटा तो ऑपोजिशन लिडर मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना. आणि एज अ जर्नलिस्ट आणि एज अ व्ह्युअर तो येऊन बसतालो. पण आम्ही एज अ जर्नलिस्ट म्हणून आम्ही ही सगळी भाशणां अजून माझ्या कानान भोंवतात. 2005 to 2012 मनोहर पर्रीकरांची भाशणां केल्या पळय विधानसभेन, एका वराची तूं म्हणटा तशी आय नो. आम्ही न्यूज मारतले इन अ मॅरेथॉन स्पीच
पाय पर्रीकर 2-2 वरां खंयचोच ऑपोजिशन लिडर उलोवंक ना. हेच्या पयलीं उलयला आसतले, हेच्या पयलीं दोतोर जल्मी खलप हेंच्यांनी बरे परफॉर्मन्स केला जॅक झेकरा पासून. पूण आमी जेन्ना पळयला तेन्ना मनोहर पर्रीकराक पळयला आनी मनोहर पर्रीकराची स्टायल कशी आसली, एसेंब्ली म्हणटा पळय त्या प्रत्येक गोष्टीक ताका एक मिनींग आसा. तूं स्थगन प्रस्ताव हेंच्यांनी मांडलो फॉर्मेलिनाचेर, त्या स्थगन प्रस्तावा पेक्षा तांकां फक्त कितें दाखोवपाचें आसलें की आमी 16 जाण एकठांय आसा म्हणजे 16 जाणूय येवन थंय स्पिकराच्या व्हेलान येयले आनी आमची एकजूट दाखयली पळय, इतकोच तेचो अर्थ उरलो. तेचेर फॉर्मेलिनाचेर कशें उलोवप आनी गव्हर्मेंटाक कसो खरेंच चर्चा करपाचें आसता तेन्ना मुद्दे जाय. मुद्दे ते काडूंक शकना. एक मिनिट व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज कट मोशन्स. कट मोशन I want to add to it. I'll come to you. तेका इतलो I'll take just take तेका my इतले इम्पॉर्टन्स आसता. कट मोशन म्हणजे तूं बेश्टी बरोवन कट मोशन धाडप ना. दॅट पर्टिक्युलर मिनिस्टर हॅज टू गिव रिप्लाय टू दॅट कट मोशन. त्याच्या भायर तूं कितें भाशणां उलयता पळय तेचें तेका कांय लागना. पूण जी कट मोशन आसता ते कट मोशनाचेर तेका एक्सप्लेनेशन दिवचें आसता. विजय सरदेसायचो डिमांड, विजय सरदेसायच्या कट मोशनाक CRZचे कट मोशन तेणी पयलीं उठलो तोच ते कट मोशनां धुवन काडली पळय, त्याच्या वेळान कळटा की हेंचो कांयच म्हणजे पर्टिक्युलर एप्लिकेशन ऑफ मायंड ना. कट मोशनां जी हेंची पळयली आमी की त्या कट मोशनाक आनी लोकांच्या प्रॉब्लमांक कांयच संबंद ना. तूं ऑपोजिशनाकच दोश दिता ना ऑपोजिशनाक दोश दिता म्हणजे कशें रुलिंगाच कांयच दोश ना. रुलिंगाचो दोश डबल दोश. रुलिंगाचो दोश हांव सांगता तुका. फर्स्ट ऑफ ऑल ही असेंब्ली म्हणजे आमकां पयलीं दिसतालें की मुख्यमंत्री आमचो सीख आसा त्यामुळे तो मातसो आराम करतलो आनी बाकीच्यांक कितें तरी मेळटलें. पूण हांव पळयता 12 दीस फक्त तो बाबडो उठोन उलय तोच उलयता. रोहन खंवटे, विजय सरदेसाय, मनोहर पर्रीकर हे 3 जाण जर सोडीत वेर इज रुलिंग? खंय गेलो रुलिंग तुजो? व्हेरी गुड. आय विल टेक मायकल ऑन दिस क्वेश्चन. वेर इज रुलिंग? कारण अल्टिमेटली तें दिसता तें रोहन, विजय आनी चुकून जावन मनोहर पर्रीकर जाचे तकलेर सद्या सुदीन ढवळीकराचे रिप्लाय, पांडुरंग मडकयकराचे रिप्लाय, फ्रांसीस डिसोजाचे रिप्लाय आनी स्वताचे रिप्लाय, अशी जी परिस्थिती आसा आनी तातूंत भितर ही चुकीची उत्तरां, इनकम्प्लीट डेटा, एरर, सोपटे बाबान सांगलें तशें सिरियस एरर्स की हातूंत भितर मारुती भितर घालून तुका मोद्यार व्हरतात. How are you looking at this ruling? See, very frankly, do you think your cabinet is functioning properly? At least they are understanding and तांकां ग्रीप आयल्या आपल्या डिपार्टमेंटाची. एक हे 3-4 मंत्री सोडले जाल्यार. See, seriously, to tell you that what you say, I fully agree with that. And it's not because of anything else. We have got good ministers also, and we have got new ministers also. They do not know much, and they are still learning. तांकां तिथींग प्रॉब्लेम म्हणटा पळय तशें. हांवें आतांच जें म्हटलां की लेजिस्लेटर्स हॅव टू लर्न हाव टू लेजिस्लेट, हाव टू परफॉर्म इन अ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड देन आउटसायड. फर्स्ट यू हॅव टू लर्न हाव टू परफॉर्म इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आयज रुलिंगांतले आनी ऑपोजिशनांतले आनी इंडिपेंडंट आमदार जे तांकां शिकपाची गरज आहा. First of all, what is the right of a legislator? When you win a election, you are winning on a political party ticket or independent. पूण तुवें जेन्ना एसेंब्लीन उबो रावता तूं, यू आर स्टँडींग अप फॉर गोवा. हें मतीन दवरपाक जाय. फॉर द लव ऑफ गोवा. तूं गोंयच्या मोगा हाजेर थिंगा उबो आहा. तूं जेन्ना प्रश्न कोत्ता सरकार, म्हणजे इवन MLA ऑफ द रुलिंग इज क्वेश्चनिंग द गव्हर्मेंट ओनली. सो वेन यू आर क्वेश्चनिंग द गव्हर्मेंट, यू हॅव टू क्वेश्चन इन सच अ वे यू आर क्वेश्चनिंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयच्या लोकां खातीर आपूण हो क्वेश्चन घातला, ताका आपल्याक सारको आन्सर जाय. जो तर तो सारको आन्सर दिना ते मिनिस्टराक कॉर्नर कर तूं. हो तुजो रायट. वो रायट तुका कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आहा, लेजिस्लेचरान दिल्लो आहा, आनी वो रायट म्हाका दिसता आमी दाखोवपाची आयज गरज आहा. हे जावना. हे सगळें बरें आहा, पूण त्या मिनिस्टरांनी इतले गचाळ कित्याक आसचें? कित्याक इतली फ्लिमझी ग्राउंडाचेर तांणी ती चुकीची उत्तरां दिवची? तांचे मिनिस्टरान तर मदीं भैरवी सुद्दां म्हळी मागीर. म्हाका हें दिसता की क्वॉलिटी ऑफ क्वेश्चन्स एंड आन्सर्स हॅव टू इम्प्रूव. फॉर दॅट नेसेसरी पयलीं तुवें मिनिस्टरान आपलो डिपार्टमेंट शिकपाची गरज आहा. कसो आमचो विजय नोज हीज डिपार्टमेंट ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. ही नोज वॉट इज रोहन नोज. आतां तेणें म्हटलें की हे 2 जाण बरे परफॉर्मन्स केले. आमचो राणे, ही नोज द पल्स ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हेल्थ सर्विसीस एवरीथींग. सो बट दुसरे मिनिस्टर्स जे आहा, हांव नांवां सगळ्यांची घेयन, म्हणजे तेणी परफॉर्मन्स करपाची गरज आहा. म्हणजे तेणी शिकपाची गरज आपल्या डिपार्टमेंटाचे ना म्हणना.
तशेंच सेम वे इन द एज MLAs, एज रुलींग MLAs एंड ऑपोजिशन MLAs, तेंच्यांनी शिकपाची गरज आहा. तेंकां खबर ना which questions we can ask and how to ask and how to frame the questions and how to get the answers, get the reply in for the satisfaction of not himself, for the Now I'm satisfaction coming of to a Goa very interesting and part. Goans. After analyzing both ruling and opposition, now a very serious thing. 15 महिने झाले सरकाराक आणि 15 महिने जावन आता विजय सरदेसायांनी पयर मुद्दो काढलो की मंत्र्यांच्या परफॉर्मन्साचो असेसमेंट जावपाक जाय म्हणून. जी गजाल आमी फाटले सरकाराक 2012 ते 17 परत सांगताले की तुमचे कितलेशेच मिनिस्टर परफॉर्म करनात, तुमगे मंत्रिमंडळ रिशफल करात म्हणून, आणि जाका लास्टार लोकांनी ते रिशफल करनासतना लोकांनी त्या मंत्र्यांक घर धाडले. आज 15 महिन्या उपरांत म्हाका दिसता एवरीबडी हॅज गॉट अ फेअर आयडिया कोणाक कितलें कळटा तें. दिसता आज मुख्यमंत्र्यान अमेरिकेसान परत येतगीर सिरियसली स्वताच्या कॅबिनेटा कडेन पळोवन रिशफलिंग करचें म्हणून जर करचें जाल्यार खंयचे आमदार तुमकां मंत्रिमंडळाक पळोवपाक आवडटले ओपोजिशन म्हणून. पळयात टायम कमी आसा. हय हो पार्ट म्हणजे तुमचो क्वेश्चन आसा आन्सर दितलो, पूण एकच पयलीं तेजें सांगता. एसेंब्लीन उलोवपाक, इश्यू मांडपाक, आवाज चडोवपाक टायमाची गरज आसता. आतां पळयात हांव खूब स्टडी करून येता, बट उलयता जस्ट 25% जावच्या पयलीं तेणें बॅल जाता. म्हणजे परफॉर्म जावपाक संदी घेवपाची कळटा, बट जो टायम फॅक्टर जो आसता पळय तो लिमिटेड टायम अलॉट केल्ल्या कारणान उलोवंक शकना. ती तांची फ्लोर मॅनेजमेंट, ताका काउंटर तुमची फ्लोर मॅनेजमेंट आसा. ओके, नाही, दॅट इज वन ऑफ द इश्यू, वन ऑफ द रिझन फॉर दॅट रिगार्डिंग परफॉर्मन्स. आता तुम्ही म्हटले तशें न्ही, एक सांगता फ्रँकली स्पिकींग, आमी गोंय आनी आमकां जर गोंय आमचें सांबाळपाक जाय, आनी गोंय सांबाळप म्हणजे कितें, लोक आमकां निवडून दितात म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी दितात, आमकां सांबाळात, आमची गोंय सांबाळात, आनी हे सांबाळपाची जबाबदारी मिनिस्टराची आसता. बरोबर. मिनिस्टराक जी डिपार्टमेंटां मेळटा ह्या डिपार्टमेंटाची न्ही पयलीं म्हणजे टोटल अभ्यास आसपाक जाय. थ्रू दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आपूण गोंयच्या जनतेक कसो दितलो आनी कितलो बरो न्याय दितलो हें जाणून घेवपाक जाय. काही मिनिस्टर जे आसात तांकां पडलेलेच ना. फॉर एग्जाम्पल आतां पळय आदरणीय मुख्यमंत्र्यान विचारान घेवपाक जाय. आतां विजय बाब सरदेसाय TCP ओके न्याय दिता बाबा, त्याच पद्दत बाकी डिपार्टमेंटां जी आसात, म्हाका फायनान्साची ABCD खबर ना आनी फायनान्स काडून जर म्हाका दिले. बरं, म्हाका एक गजाल एक सांगा, सांगा. व्हेरी नाही, फ्रँकली. नाही, म्हाका मुद्दो पटलो तुमचो. हय. म्हाका एक गजाल सांगात, आज रिशफलिंग करपाची गरज आसा, आसा. आनी जर आसा जाल्यार खंयच्या आमदाराक तुमकां मंत्रिमंडळाक आतां पळोवपाक आवडटलें? जाका फॉर एग्जाम्पल टायमय तुमचो कमी आहा, रिलेटेड टू टुरिजम, हय रिलेटेड टू आनी खंयचे, म्हाका जाका बाबा खरीच त्या बेल्टाची अनुभव आहा, त्या बेल्टाची डिफिकल्टी खबर आहा, हय जो त्या बेल्टाच्या लोकां खातीर झगडो शकता, झगडोन गोश्टी करूं शकता, अशा मनशाक ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट जर दीत जाल्यार तो माणूस योग्य तो ताका न्याय दितलो. तुमी कितें सांगतात ते मातशी पेडण्या सावन काडून कलंगूट ना, हांव अशें म्हणिना, हांव इन जनरल म्हणटा. ओके, इन जनरल हांवें म्हणना म्हटलें म्हाका जर फायनान्स जर दिलें, म्हाका फायनान्साची अकाउंट दिवन फायदो ना न्ही त्या मनशाक. किपिंगेचो जर अर्थ ना हय जाल्यार ते फायनान्स कसो आपूण हे करतलो. दुर्गादास, व्हेरी फ्रँकली, डू यू फील तुमच्या लिडरान स्टेटमेंट केलां परफॉर्मन्स असेसमेंट जावपाक जाय म्हण, सो ऑन द बेजीस ऑफ दॅट रिशफलिंग करपाची गरज आसा काय कितें, आनी जर आसा जाल्यार खंयचे आमदार मंत्रिमंडळाक पळोवपाक आवडटले? पळयात विजयान जे स्टेटमेंट केला की रिव्यू जावपाक जाय, ते कदाचित ताणें ही इज अ लिडर हू सीज परफॉर्मन्स, नॉट जनरली आय एम टेलिंग, नॉट अबाउट आवर पर्टिक्युलर पार्टी. नांवां परफॉर्मन्स कॅबिनेट रिशफल करप दिस अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आय एम आस्किंग युअर ओपिनियन. See, I cannot propose. It's the party who has to propose the names of What is your opinion? You are dodging the question. No, not a question of dodging. Yeah. The new ministers, chief minister's prerogative from the BJP, it's CM who has to decide. If anything is in our party, it's honorable our leader Vijay Sardesai will decide. He is skillfully dodging it. सोपटे बाबांनी सामको क्लासिक डॉच केला हो प्रश्न. कोणाक फर्स्ट बदल जावपाची गरज आसा मंत्रिमंडळाक, आनी जर जावपाची गरज आसा जाल्यार कोणाक पळोवपाक आवडटले एक मंत्रिमंडळाक? म्हणजे पहिली बदल जावपाची गरज आहा, पूण बदल जावचो ना. ते पळोवया. this is At least हे सरकारा मना जर पावता की जावपाची गरज बदल आहा जावचो म्हण. ना. आणि सदांच कशें आसता जाणा, सदांच एक आमकां सदांच दिसता
की आता पळय BJP पार्टी म्हणून BJP पार्टीचे मंत्री कोण, एक CM जालो, दुसरो बाबूश सीग आसा, तिसरो माविन विश्वजीत, हे नवीनच येयल्या. हय आता विश्वजिताचो परफॉर्मन्स येस वदर हांवें नांव घेवंक ना, पूण विश्वजीत हय. विश्वजीत तेणी आपल्या हेल्थ डिपार्टमेंटान बऱ्यापैकी काम केलां. एकूच मनीस प्रत्येकाक दिसता गोंयकारांक मिनिस्टर जावचो कसो, तो मायकल. हां आता तो कित्याक दिसता, कितें दिसता, पूण मायकल मिनिस्टर कित्याक जायना हो विशय आहा. कित्याक जायना मायकल? कित्याक मायकलाक BJPचे कॅडराचो बॅकग्रावंड ना. हय BJP ऑलवेज थिंक्स ऑफ कॅडर. आता सुद्धा विचार करता, CM जर अमेरिकेक गेलो, कोणाक तो चार्ज दिवं शकता? हय ना, प्रमोदाकूच. कित्याक प्रमोद इज द ओनली कॅडर बेस्ड MLA. नाजाल्यार आसात न्हू BJP. ना विश्वजीत BJP येयला, तो BJPचोच. माविन BJP येयला, BJP. पूण तांकां तो चार्ज दितलो अशें कोण विचारूच करिना, कित्याक कॅडर जाय. सो मायकलाचो कॅडर मातसो खंय तरी कमी पडला. तेणी जर मातशें कॅडरा कडेन लक्ष दित न्हू जाल्यार आय थिंक मायकलान कॅडरा कडेन लक्ष दिलें, मायकलाक लोकांची इश्यू घेवपाचे बंद करचे पडटले. करचें पडटलें. म्हणजे तशें नासता न्हू तें कॅडर म्हणटकूच लोकांचे फायनल. सो ही हॅज प्रपोज टू युअर नेम. आय थिंक जनरल गोंयकारांची भावनाय तीच आसा अनडाउटेडली. शफलिंग जावचें काय कितें, आनी जर जावचें, हांव म्हणना की तूं स्वताक प्रपोज कर म्हण, जाल्यार कोणाक मंत्रिमंडळाक पळोवपाक आवडटलें. और तें सोड, शफलिंग जावचें काय ना. शफलिंग जावपाची गरज आहा, कित्याक परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट जे आहा, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर, बाकीचे परफॉर्मन्स बरे ना, ते आमी मान्य करपाक जाय. आनी ह्या खातीर विचार जो आहा, हे पॉलिटिकल पार्टीचे जे हेड आहा, कित्याक हो कोलिशन गव्हर्मेंट, मनोहरजी पर्रीकर आनी पार्टी म्हणून, पार्टी विनय तेंडुलकर, दत्ता खोलकर, आमचे सदानंद तानावडे, आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी बसोन हे चिंतपाची गरज आसा. नरेंद्र सवयकर म्हणजे पार्टी म्हणून BJP, पार्टी म्हणून गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय आनी तेजी टीम, तेणी चिंतपाची गरज आहा. कित्याक आयज गोवा फॉरवर्डाचो वॉयस म्हणटा तो एसेंब्लीन ना, एक्सेप्ट विजय सरदेसाय. वॉयस म्हणजे कितें, ही इज रिप्लाय, बट कॉशन घालपाक गव्हर्मेंटाक तेंचे कडेन एकूय आमदार ना, तिगूय मिनिस्टर आहा. एकट्या काडया म्हणटा ना तशें न्हू, तर तेणी चिंतप. एक आवाज तांकां खाली करचोच पडटलो. बिकॉज दॅट वॉयस, बिकॉज ते गोंयकार पण म्हणटा पळय. प्रत्येक मनीस जो आमचो जो आमदार आसपाक जाय, तेचो वॉयस आसता असेंब्लीन. वॉयस आसपाक, पार्टीचो वॉयस आसपाक गरजेचें. थर्डली MGP पार्टी जो आहा आमचो सुदीन धावलीकर, आनी तेची जी पार्टी आहा तेणी चिंतपाची गरज आहा की गोंयकारांक कसलो सरकार जाय, कोण मंत्री जाय, कोण आमदार, म्हणजे परफॉर्मन्स करपी आमदार इन गूड पोजिशन एज चेअरमॅनशीप. अँड फायनली वी हॅव टू डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ गोवा. त्या खातीर म्हाका दिसता सिरियस इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा सिरियस थिंकिंग रिशफल इज रिक्वायर्ड. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता चर्चा बरी जाल्या, पण एक गजाल म्हाका गोंयकारांची तकल्याक स्पश्टपणान आसा आनी जी आज म्हाका उलोवपाक फाटीफुटी जावपाची गरज ना. कांय मंत्र्यांक तुगेले दुयेंत आसात, ते कोणाच्याच हातां भितर ना, पण राजकारणा खातीर तें दुयेंस तुगेलें कुशीक दवरून आपूण काम करतलो म्हणप, किंवा आपूण परत येवन काम करतलो म्हणप, आनी ताका लागून एकूण एडमिनिस्ट्रेशनाचेरूय ताजो प्रभाव पडप. मुख्यमंत्र्या कडेन 4 मंत्र्यांची खातीं आनी वेल्यान आपली खातीं, ह्या सगळ्यांचो भार आसप, हें चड काळ चलपाक शकना आनी टिकपाकय शकना. हातूंतल्यान सगळें नुकसानूच जातलें, फायदो कोणाचो जावचो ना. एट द सेम टायम जशें आमच्या पॅनलिस्टांनी सांगलें, सरकारा कडेन ऑप्शन्स आसात, आमदार आसात, जंय सरकार कॅन रिवर्क इट्स ओन कॅबिनेट, आनी आतां परस त्या कॅबिनेटाची एफिशियन्सी एटलिस्ट 30 ते 40% तरी वाडोवपाक शकता. तो एक स्पश्ट विचार मुख्यमंत्र्यान करचो आनी त्या दृश्टीन अमेरिकेक सावन येवन पावलां उबारची. म्हाका दिसता इतलेंच गोंयकार मागतले. आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.